राव सेट करता या तू आमचा फोन काढ ना मरे राव मरे राव रे हां लाईव्ह झाले ओके ओके आणि येऊ पहा तुमचे गणेश गावकर हा हो वाट लागले असेल ओके ओके आज ते भूमिपुत्र बिलाचे इश्यून तूं आनी तसोच तुमचे संघटनेचे मेळ्ळे कितें इश्यू आलो एक्झॅक्टली नाही आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे जी आमची ST मोर्चा आसा वतीन आमी भूमिपुत्र अधिकरण बिल ह्या बिला संदर्भात आमी मेळपाक येयले विषय आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आनी ह्या विशया संदर्भात आमी पूर्ण डिटेल चर्चा करपा खातीर म्हणजे सादारणचे फाटले 30 तारखेक तें बिल पास जालें आनी ताजे उपरांत वेगवेगळ्या प्रकारच्यो रिएक्शन जी आसा न्ही ती येवपाक लागल्यो आनी एज ए कमिशनाचो चेअरपर्सन म्हणून म्हजे कडेन येवपाक लागल्यो आमच्या ST मोर्चाचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर तांचे कडेन येवपाक लागल्यो आमचे एक्स MLA गणेश बाबू तांचे कडेन आयले आनी ह्या संदर्भात आमी एक चर्चा केली डिस्कशन केलें आनी त्यामुळे जो बिल्लामध्ये भूमिपुत्र जो वर्ड आयलो पळय आनी 30 वर्सांचो उल्लेख जालो आनी ताजे वयल्यान अनेक जाणांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे रिएक्शन येवपाक लागले आनी ह्या रिएक्शना संदर्भात आमी चर्चा करता आमी मुख्यमंत्र्या समोर जो विशय मांडलो की गावडा वेळीप आनी कुणबी हे गोंयचे मूळ सेटलर मूळ आणि म्हणजे सन ऑफ सॉयल त्यामुळे की भूमिपुत्र वर्ड जो आसा तो वर्ड जो आसा न्ही तो आतां पर्यंत जो आसा न्ही गावडा वेळीप कुणबी ह्या लोकां संदर्भात तो वापरलो वतालो आनी आमी गर्वान तो आमीच ह्या गोंयचे मूळ भूमिपुत्र असो जो उल्लेख जो आसा तो जायत आसतलो पूण आज ह्या बिल्लाक फर्स्ट शब्द आयिल्ल्या की म्हाका दिसता की ह्या विशया संदर्भात ते हो जो विशय जो आसा विशया संदर्भात खंय तरी एक प्रकारचे गोंधळ निर्माण जायत आसा आनी तातूंतल्यान त्यामुळे आमची ओरिजिनेलिटी आमचें अस्तित्व जें आसा ह्या शब्दा संदर्भात खंय तरी नश्ट जावपाक शकता आनी ताजो एक विपर्यास जावपाक शकता असो विशय जो आसा न्ही आज आमी मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो आनी मुख्यमंत्र्यान तो मानून घेतलो आनी आपूण ह्या बिल्लांतलो जो भूमिपुत्र वर्ड जो आसा तो आपूण काडटा अशा प्रकारचे आमकां क्लियर कट एश्युरन्स ह्या दिल्लें आसा आनी ताच्या बरोबरच आमी कांय त्या बिल्लांत हातूंतले भितर कांय त्रुटी ज्यो आसा त्योय आमी मांडलेल्यो आसा आनी त्या संदर्भात तांणी परत सेकंड फेजीन जे आसा न्ही चर्चा डिटेलान चर्चा करून आसा न्ही ज्यो त्रुटी ज्यो त्या बिला मध्ये आसा आनी ताच्या बरोबरच ज्यो आसा न्ही की जो विशय जो आसा न्ही ते आमच्या ह्या जे अनेक वर्सां जे लोक जंगलांत रावपी म्हाका दिसता की रेव्हेन्यू जमनीक रावपी अशे सत्तरी आसतले काणकोण आसतले केपें आसतलो सांगें आसतले अशे अनेक वर्सांचे प्रश्न आसात आनी त्या प्रश्ना संदर्भात ह्या बिल्लामुळे ह्या लोकांचो पूर्णपणे 100% आस्पाव आसा जसं उदाहरणार्थ आमी काणकोण गेलो तर जायत न्ही अशे अनेक गांव आसा ज्या गांवांमध्ये की वायल्ड लायफ सँच्युरी लोक आसा फॉरेस्टाच्या जमनीक लोक आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा हातूंत लोक आसा आनी त्यामुळे तांकां किमान तांकां घराचो मूलभूत हक्क जो आसा त्या हातूंत मेळपाक येता त्यामुळेच आमी ह्या बिलाचें आमी स्वागत करतात आमी ST मोर्चाचे सगळे म्हणून आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो त्रुटी आसात त्यो त्रुटी दूर करपा संदर्भात जे कांय सेशन मानून घेतलें 100% आमचे विशय आसा न्ही ते आज बरे अत्यंत बऱ्या तरेन मुख्यमंत्र्यान आयकून घेतलें आसा आमकां पुराय खात्री आसा भूमिपुत्र वर्ड जो आसा काडटलो आनी ज्यामुळे आमचें अस्तित्व जें आसा न्ही ह्या भूमिपुत्र वर्डासान ओके आमी गावडा वेळीप आमी कुणबी हे जे मूळ सेटलर आसा तो आमचें अस्तित्व जें आसा न्ही तें कायम उरतलें आनी ताजे वयल्यान कोणीच ती इंटरफेर जावचें ना अशा प्रकारचो आमी पूर्णपणे अशें एक निवेदन जें आसा की आमचें म्हणणें आसा न्ही तें सरकारा समोर दवरलें आसा तुम्ही वर्डाकूच हें करता तुम्ही फकत वर्डाचे इशू हें करता
वडाचो तीस इशू वर्साचो तो मेजर हय म्हणटा तेंच So तो इशू ना म्हणटा तुम्ही तो इशू ना म्हणटा Main जो 30 वर्साचो लोक हे करता पळय चडशे लोकांक आसा की 30 वर्सां कोणी जाली येता म्हणल्यार जालें. 30 years? म्हाका दिसता ह्या विशयासन आमी खूब गोंधळ घालपाचो आवश्यकता ना. त्यामुळे 30 वर्सांच्या पयलीं जे 30 वर्सांचो उल्लेख जो जाला पळय त्यामुळे मूळ गोंयकारच आसा. मूळ गोंयकार म्हणटकीच आमी म्हाका दिसता सांगे केपें सत्तरी ह्या भागांची पयलीं जर जायत न्हू किंवा जे लोक भायल्यान आयले म्हाका दिसता तांणी म्हाका स्वताक ताणें एक सादारणशे एक 100 मिटर आसतली 200 मिटर आसतली स्वताक जमीन घेतली आसतली. म्हाका भायल्या लोकांनी जमनी एनक्रोच केला अशें खंय रेर आसूं येता पूण म्हाका दिसता मोठे म्हणना एक 90% लोक खंय ताणें एनक्रोच केले अशें आतां भाग ना. जो एनक्रोच केल्लो जो मूळ आसा तो मूळ गोंयकार आसा. ओके मूळ गोंयकार आसा आनी म्हाका दिसता ह्या मूळ गोंयकाराक आसा की आपल्या घराचो किंवा ताचो मालकी हक्क मेळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या बिलांक आसा न्ही ते पूर्ण विचार करून सरकारान केल्ले आसा. तुम्ही जे आता नियमांक म्हटले की त्रुटी आसा म्हणून कितें आसा नाही त्रुटी आमी ह्या संदर्भात आसा न्ही आमी आतांय तुमकां आमी सांगता पण ताजेर पूर्ण आमचे एक्सपर्ट आसा आमी बसतले चर्चा ताजे कडेन कांय सजेशनां आसा ती आमी मुख्यमंत्र्याक दवरल्ली आसा की ताजी चर्चा आमी करून जो आसा न्ही एक योग्य तरेचो प्रस्ताव आसा न्ही आमी सरकारा समोर पण व्हॉट इज द रिजन तवडकर तुम्ही सीएमाक मेळटा तुमचे आयकता ऑपोजिशन इतले सांगता असेंब्लीन उलयता तेंचे आयकना कितें म्हाका दिसता न्ही आमचे आयकता आनी अपोजिशन आयकना अशांत ना पण अपोजिशन ज्या तरेचो एक विशय वेगळ्याच तरेन व्हरपाचो प्रयत्न तें सांगूंक सोदता मरे तें सांगलां तें सांगूंक सोदता आमी जें सांगलां पळय न्ही आमी स्पश्टपणे ह्या विशया संदर्भात एक क्लियरिटी आमी एज ए पार्टी म्हणून की बाकीचे आमचे जे प्रमुख आसा की आमचे कडेन जे लोक आयले आसा की तांचें आयकूनच आमी सरकारा समोर सो यू आर नॉट अपोज भूमिपुत्र काडटा जाल्यार परत टेबल करचे पडना न्ही जो विशय आसा चेंज करपाक ह्या संदर्भात विशय आसा न्ही सरकार योग्य तो निर्णय घेतला. सो यू आर नॉट अपोज टू द बिल तुमचे इन्व्हॉल्वमेंट आसतले जेन्ना तुम्ही म्हणटा फुडें आतां जर ते बसतले मिटिंगेक सो तेन्ना तुमी आसतले थंय आमी आसतले ह्या पयलीं तुमचे घेतलेले सजेशन जेन्ना तेच म्हणटा तेन्ना तुमकां आपयल्ले नाल्यार तुमचे कितें नाही काय विशया संदर्भात आसा न्ही चर्चा डिटेलां आमचे कडेन जाली नाशिल्ली आनी काय सरकारांत ते लोक आसा बाकी सगळे आसा तांणी सगळ्यांक बसून जे आसा न्ही की आमचे कडेन कांय विशय आयिल्ले पूण ते इतले डिटेलान आमचे नाशिल्ले त्या वेळाचेर की आमी आत्तां ह्या विशया संदर्भात जो सविस्तर आयलो त्यामुळेच आज आमी सगळे काल आमी एक 2-3 दिसां जो गोंधळ चल्लो आसा की आमचे कडेन जे लोक आयले की त्या लोकांनी आमकां वेवस्थीत सांगतकच जे आसा की आमचेंय कांय मत आशिल्लें की ते विशय आज पूर्णपणे आमी सरकार समोर मुख्यमंत्री यू आर नॉट अपोज टू द बिल आमी ह्या बिलाक आमी सो काल ते घाकुबेद बा सगळे फेडरेशन बा आहले पळय ते गव्हर्नराक मेळ्ळा पळय तेजेर जाल्यार तुजें कितें म्हणणें मागीर प्रसाद गांवकर बा ते अपोज करता तेन्ना हेजेर नाही अपोज करपाचो वेगळो आसता पळय अपोज पूण ते तुमच्याच हेजे मेवल्या न्हू सो ते मेवल्या तेजेर कितें आमी तुमी तांकां विचारले तुमच्या ते कम्युनिटी मेळना हें तांचें ओपिनियन आसा ना पूण तेंकडच्यानूय तुमी सजेशनां हें गेले बाबा तुमी ओपोज कित्याक करता काय विचारले तुमी ते आमचे कडेन येवंक ना तशें तेणी तुमकडे येवपाक जाय नाही येवंक ना म्हणजे ताणी आपल्या विशय आपल्या पद्दतीन मांडलेलो आसा की ताणी कितें म्हणलं पळय न्ही त्या विशयां त्या संदर्भात हांव वचना तांचे स्वताचे मत करेक्ट सर तेणी कितें उलयलां पूण तुमी विचार नाका म्हणटा फायनली इट्स अ मॅटर ऑफ एवरीबडी न्हू भूमिपुत्र आसा गोंयचे तुम्ही जशें म्हणटा काणकोण सत्तरी सांगे केपें ह्या भूमिपुत्रांचे कितलेशेच प्रश्न अजून प्रलंबीत आसा तेंच्या घरा नांवां जी आहा घरा नांवार जावंक ना जमनी आहा इतले दीस ते खाता तें जावंक ना तेचो फायदो ह्या भूमिपुत्र हेतून जातलो डेफिनेटली जाता म्हाका 100% जातलो आसा तशें सर्वे हा कितल्या घरा आता सर्वे आसा न्ही हो म्हजे कडेन ना पण सरकारान वजाचेर डिटेल अभ्यास करून कितले गोंयकारांक फायदो जातलो कितले भूमिपुत्रांक फायदो जातलो म्हाका ह्या संदर्भात हांव आतां इतले खंय कितले आसा पण म्हाका जर काणकोण विचारलें जायत न्ही हांव तुका डेफिनेटली सांगूं शकता कितले तुमच्या कम्युनिटीचे सांगा पात्रांव म्हजे 2-3 गांव जे आसता न्ही म्हजे 2-3 गांव आसा समजा खोतीगांव गेले जाल्यार न्ही बड्डे गांव जो आसा न्ही पूर्णपणे व्हडलो गांव आसा की हांगा फॉरेस्टाचे जमीन आसा सादारणशे एक 70-80 घर आसा की हांकां अजुनूय तांकां मालकी हक्क ना. ओके हाऊ वूड यू कन्विन्स युअर कम्युनिटी तवडकर बाब मालकी हक्क मेळटलो. आणि ते खातात ते जमीन उत्पन्नाचे कितें नाही उत्पन्नाचे ह्या विशया संदर्भात जो आसा न्ही फॉरेस्ट ऍक्ट आसा न्ही ह्या फॉरेस्ट ऍक्टा संदर्भात जे आसा जे कांय जाणां संधी मेळ्ळ्या थोड्यांचो फियर कितें आनी म्हाका दिसता की ते फुडल्या काळान आसा ताची संधी मेळपा खातीर पूर्ण तशें न्हू थोड्यांचो फियर एक पळया, तुम्ही इतली वर्सां संघर्ष करता आणि तुमकां आतां हें खंय तरी मेळटलें म्हणटा ह्या बिलान आनी 30 वर्सां फाटीं कोण येयलो तांकां डायरेक्ट मेळटलें सो तुमचेर इनजस्टीस नाही न्हू म्हाका दिसता आमचेर इंडस्ट्रीक न्ही आतां 30 वर्सां वर कशें आसा की कांय समजा कोमूल जातीची जमनी आसा कोमूल जातीची जमनी आसतल्यो की आमचे गोंयकार आसतले की त्याच बरोबर दुसरे जे लोक आसतले जे हे म्हणटा पळय की जेणे जमनी विकत घेतलेले आसा खंय तरी कोणाच्यान 100 मिटर जमीन घेतली आसा 200 मिटर जमीन एनक्रोच केला तेंचे
ती सांग की भायल्या लोकांनी खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयाक हाडून येऊन एन्क्रोच केला अशा प्रकारचे उदाहरण ती चुकून असत पण म्हाका दिसता अशा प्रकारचे सो तुम्हीच फाटी तुमच्याच गव्हर्मेंटान एक बिल हाडलेलें बिल तुमच्या कम्युनिटी Illegal. असं हांव म्हणता म्हजी तुम्ही. कम्युनिटी कोण नाही पूर्ण गोंयकारांक पाहिजे ओके हांव म्हज्याच कम्युनिटी हांव एक्झाम्पल ना पण तुम्ही जेन्ना एक्झाम्पल दिले जाल्यार तुम्ही नाव कित्याक चेंज करप आम्ही इतलेंच म्हणला की भूमिपुत्र शब्द वर्ड आसा ह्या भूमिपुत्र वर्डा संदर्भांक जो आसा न्ही की आमचें अस्तित्व जें आसा न्ही ह्या शब्दा कडेन आसा की त्या खंय नश्ट जावचें न्ही आनी इतलो आमचो प्रयत्न जस्ट वन कमेंट तूं इतलो तूं पात्रांव उलय मरे जालें जालें ना ना एकूच चिंता रे तुका जे तुका 15-20 मिनट दिले मरे फाडल्यान हात दाखयता तें कितें हांवें आयकता तो हात दाखयता म्हणून तूं आयकता सांगला तर रमेश बाबान तुमच्या मुखार मांडला नो बट आर यू ओके विथ ऑल दिस सगळे पत्रकारां भितर तूं जे पळय कितें पळय उलयलो पूर्ण नॉलेज आसून तुवें ताका क्वेश्चन केला की तूं ऑलरेडी कन्विन्स जाला ह्या बिलाचो मॅक्झिमम लोकांक तो कन्विन्स जाला हांव कन्विन्स तो उलयता तुजें कळटा ना पूण तूं कन्विन्स जाला फक्त झगडी करपा हांव सुद्दां कन्विन्स जाला तूं फक्त झगडी करपाचो हांगा तांकां तरी सांगता तुमकां ए, आतां हो हांव बंद कर